दिवचल तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जातलो असो हावेस दिवचल आणि मये तालुक्यातल्या आमदारांनी उक्तायला। या स्टेडियमाक लागून दिवचलची उदरगत जातली। जीसीए आणि बीसीसीआय कडल्यान ह्या प्रकल्पाक तेको मेळ्ळा। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। इतल्यानूच जी जागा पळयतात ती कांय वर्सां पयलीं जीसीएन एक्वायर केल्ली आनी हांगा स्टेडियम जातलो अशी हवा जाल्ली, पूण मागीर जी थोड्या कारणाक लागून ती कांय ताचेर हालचाली जावंक ना। पूण आतां परत हांगा स्टेडियम जातलो असो हावेस दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये तशेंच मयेचे आमदार पेमेंद्र शेट हांणी उक्तायला। ही जी जागा आसा ती सारकी दिवचल कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या आनी मये कॉन्स्टिट्युएन्सी सारकी लागीं पडटा आनी दिवचल शहर जे आसा ते सादारण 3-4 किलोमिटराचेर हांगासून आसा। हो जर स्टेडियम जालो जाल्यार दिवचले एक बऱ्यापैकी मोठो प्रोजेक्ट येतलो आनी तातूंत दिवचलची उदरगत जातली। तशेंच इंटरनॅशनल स्टेडियम आसल्या कारणान जे खेळगडे आसा तांकांय बी खूब संद मेळटली हांगासर वावुरपा खातीर। हो स्टेडियम जावपाकूच जाय अशें जातलोच असो विश्वासूय ह्या दोनी आमदारांनी उक्तायला। पूण बीसीसीआयनूय हेका तेंको दिला की बिचोले तर गोंयान इंटरनॅशनल स्टेडियम जावपाक जाय, त्या खातीर तेंच्यांनी मान्यताय दिल्या। तातूंत कळटा की हांगा जर स्टेडियम जालो जाल्यार दिवचलेन एक प्रोजेक्ट येतलो। इतक्या वर्सां जी दिवचले आनी सरावंडींग जो वाठार आसा थंयसर कांयच एक व्हडलो प्रोजेक्ट येवंक ना। तातूंत हो स्टेडियम आयलो जाल्यार दिवचले खातीर एक वरदान थारतलें। मये मतदारसंघातल्या वन मावळिंगे या पंचायतीन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जावचो म्हण गोवा क्रिकेट असोसिएशनान सुमार 2 लाख चौरस मीटर जागो 2014-15 ह्या काळात घेतिल्लो। देखून हो स्टेडियम जातलोच अशी 100% खात्री दिवचल आणि मये तालुक्यातल्या आमदारांनी दिल्या। ऐकात तांका। मये मतदारसंघातल्या वन मावळिंग्या कुडचेरे या पंचायतीन आमचो इंटरनॅशनल स्टेडियम जावचो म्हणून जीसीए गोवा क्रिकेट असोसिएशनान 2014-15 ह्या सालान 2,94,000 स्क्वेअर मीटर जागा विकती घेतलेली आसा। आणि ही एरिया अशी आसा की ह्या जाग्यार हो जो पठार जो आसा हो असो आहा की ज्या जाग्यार आमी डायरेक्ट हे काम चालू करूं शकता। म्हणजेच त्यांचो टेक्निकल रिपोर्ट जो आसा जीसीएचो आनी तेंचे जे कन्सल्टंट आहा तेंच्यांनी सगळी जागा आमच्या बरोबर ही तपासणी केल्ली आसा आनी हे जागेचेर केन्नाय आमी काम सुरू करूं शकता अशें जेन्ना आमी इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट बीसीसीआयक दिलो तेन्ना बीसीसीआयन तेंच्या जनरल बॉडी मिटिंगेंत हें ठरयलें की हो जो विशय जो आसा म्हणजे गोंयान इंटरनॅशनल स्टेडियम येवपाक जायो अशे 2 ऑप्शन आहले। आनी पयलो ऑप्शनाचेर तेंच्यांनी वन मावळिंग्या कुडचेरे म्हणजे आमच्या वन मावळिंग्या कुडचेरे ह्या गांवांत हो स्टेडियम जावचो अशें तेंच्यांनी पसंत केल्लें आसा आनी मान्यता दिल्ली आसा। म्हणून हो क्रिकेट स्टेडियम म्हणटा तो हांगा जावपाक लागून ही आमी चिन्ह आहा ती सामकी एकदम स्पश्ट दिसत आसा आनी आतां हें कामूय सुरू जावपाक लागून सगळे कायदेशीर सुपस्कर जे आहा ते पूर्ण जातिल्ले आहा। आनी हो स्टेडियम म्हणटा तो आमच्या ह्या मये मतदारसंघांतल्या ह्या वन मावळिंग्या कुडचेरे ह्या पंचायतीन ह्याच जाग्याचेर जातलो अशी आमकां खात्री आसा। जो जीसीएचो जो ग्राउंड येता तो कालय हांव आनी प्रेमेन बरोबर आशिल्ले आनी आमी सीएमआय आशिल्लो आमच्या बरोबर आमी परत एकदा तो टॉपीक काडला आनी म्हाका शुअर आसा हांव तुमकां 100% सांगता 100% केन्ना सांगूंक शकता जेन्ना आमकां वर्क ऑर्डर मेळटली तेन्ना। पण जीसीएचो ग्राउंड हो आमच्या मावळिंग्याक जाता आनी मावळिंग्याक जालें जाल्यार तो भितरल्या तालुक्याकच फायदो जातलो। ताका आमकां रिजन तें कितें आसा जीसीएच्या ग्राउंडा खातीर जो फंडींग आसा ती बीसीसीआय करतली आणि बीसीसीआयची कंडिशन कितें आसा जर जीसीएची स्वता जागा आसा जाल्यार फंडींग करतली। धारगळची जागा आसा ही गोवा गव्हर्नमेंटाची जागा आसा आणि गव्हर्नमेंटाच्या जागेक बीसीसीआय फंडींग करपाक डिफिकल्ट आसा। सो ही एक क्रायटेरिया आसा। दुसरें धारगळी जंय आमी ग्राउंड करपाक सोदता ती जागा लेवलाक हाडपाक एक 30 ते 40 कोटी जाय। तांच्यांनी तेंका खुबशी परमिशनां घेतलेली आसात पूण परमिशनां घेतली म्हणून ग्राउंड जायना। तिसरें जे सध्या पेडण्यान आयुर्वेदा कॉलेज आसा मोपा त्यामुळे इतले कन्सेशन रस्त्याचे जातले फुडल्या 10-15 वर्सां इतले जातले की हांगा ग्राउंडार तो वचपाक डिफिकल्ट जातले परवडी सारखे जातले। सो हे सगळे पॉयंट कन्सिडर करून ग्राउंड
आमच्या हांगात जातलो मावळिंग्यात जातलो आणि आमचो दोगूय आमदार आमी तिगूय जाण आमी वेलकम करता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.